गोंयकारांतल्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणी भारतीय जनता पार्टीच्या या देशातल्या सगळ्यात व्हडल्या पॉलिटिकल पार्टीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। हांव पळयता हांव आज खरोखरूच हांव खूब खूश आसा। हांव खूब खूश कित्याक आसा तेंय तुमकां मुद्दामून सांगता। हांव सदांच सांगतालो की 10 वर्सां सत्याची सातत्याची विकासाची आनी फुडली 5 वर्सां समृद्धीची। हांव खूश कित्याक आसा तर हांवें सांगलें की आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय। निश्चितच लोकांक पटलेलें, पण आज विरोधांतल्या आमदारांक पटपाक लागला म्हणून स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जय साळगांवकर भारतीय जनता पार्टी। आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा की हांगा नवी सकाळ करपाक दुसऱ्याची गरज ना। नवी सकाळ करपा खातीर गोंयचे तरणाटे, गोंयचे युवक, गोंयची जनता हांगासर सक्षम आसा आनी निश्चितच भारतीय जनता पार्टी हांगासर खऱ्या अर्थात भांगराळें गोंय करपाक शकता। साळगांव मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आपला आमदारकीचो राजीनामा दिवन तेणी आज भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला। हांव अभिनंदन करता तेजे, खूब खूब अभिनंदन करता तेजे। निश्चितच जेका विकासाचे पडलेले आसा, जेका लोकांचे पडलेले आसा, तो चिंता आपली करिना, तो चिंता स्वताची करिना, तेका चिंता आसा लोकांची। पहिले स्वातेक हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक प्रत्येक डिसिजनाक तुमी म्हाज्या वांगडा रावल्या। पयलो स्टार्टींग जिल्हा परिषद मेंबर, जिल्हा परिषद चेअरमॅन म्हणून काँग्रेसी बरोबर, तेच्या उपरांत जेन्ना काँग्रेसीन 2-3 फावटी म्हाका डावल्लो गेलो तेन्ना विजयान गोवा फावडाचेर जेन्ना हांवें टिकेट घेतली, गोवा फावड जिंकलो तेन्ना तुमी म्हाजे सोबत रावले। आनी आयज जेन्ना हो निर्णय घेता की बीजेपीन सरोन एक व्हडलो महासागर आनी नॅशनल पार्टी विथ नॅशनल इंटिग्रेशन हे जेन्ना पार्टीन हांव भितर सरता तेन्नाय मोठे संख्येन हांगा म्हाका सपोर्ट करपाक तुमी सगळे हांगा जमल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। हो निर्णय घेवच्या फाटल्यान मुख्य कारण तुमीच आसा। मेन रिजन आसा की जो आमकां थोडेशे साधन सुविधांचो वंचीत आमी अजूनय आसा। जरी आमी कोपाप केले, हांव म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी 90% वूज आमी सॉल्व केल्ले आसा, रस्ते ऑलमोस्ट 100% रस्ते आमचे जाता, पण उदकाक आमी अजून वंचीत आसा। हांव काल सुद्दां सीएमा कडेन उलयतना म्हणटालो की उदक आमकां तुमी कितें तरी करा, आमकां 2-2, 3-3 दीस ज्या जाग्यार हायकोर्ट सांगता की एवरीडे वॉटर सप्लाय जाय, पण निल्ला टे लँड जाता आमचे, रेज मागूस टे लँड जाता, हांगासर उदक सप्लाय जाय। आनी ही बारीक बारीक कामां जी आसा ही जाग्यार घालपाक लागून म्हाका दिसता म्हाका हांगासर तुमकां लागून स्पेशली हे पार्टेन म्हाका भितर जॉईन जावचो पडटा। ह्या फुडें सुद्दां हांव म्हजो प्रयत्न चालू आसतलो, हितून तुमची सगळ्यांची म्हाका साथ आसतली हे हांव आशा बाळगितां। तशेंच हांव अपील करतां प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचे जितले कार्यकर्ते आसा, जितले पदाधिकारी आसा, जितले ऑफिस बेरर्स आसा, आयज तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन घेतलेलो आसा, तेन्ना तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन आपणावपाचो, म्हाका एक संद दिवपाची, तुमच्या बरोबर काम करपाक। हांव MLA म्हणून ना वावरता, तुमच्या खांदाक खांदो लावन वावरूंक सोदता आनी जाता तितली योजना तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता। हे सांगून आयज हांव मोठे खुशेन मोठे खुशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा। जशे निवडणूक लागीं येवपाक लागता तसतशे नवीन नवीन पार्टी, नवीन नवीन पक्ष हे आपली दुकानां वेगवेगळ्या पद्दतीन मांडपाचो प्रयत्न करतात। आनी ताका लागून आमी पळयतात वेगवेगळे कोण दिल्लीच्यान हांगा आयिल्ले आसात, कोण बेंगलोरच्यान हांगा आयिल्ले आसात, कोणे वेगवेगळ्या पद्दतीन आपली दुकानां हांगा सजोवन आसात, पण ही सगळीं दुकानां जी आसात तांकां टेम्पररी लायसन दिल्लें आसा। हेंची लायसन ही परमनंट लायसन ना, आनी ताका लागून परमनंट लायसन जर खंयचें आसत जाल्यार तें भारतीय जनता पार्टीचें, कारण भारतीय जनता पार्टीचें कार्यालयूय हांगा आसतलें, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे उमेदवारूय हांगा आसतले।